आमचे बांधकाम कापोशी कोंडा
Jagutin Kasunjapa Shavamari Farm, Lidu 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 Jagutin Kasunjapa Shavamari Farm, हे भगवंता देवा हे भगवंता बलवंता हे भगवंता हमारा आमच्या सनाची का हे भगवंता देवा हे भगवंता बलवंता हे भगवंता हमारा आमच्या सगळ्या सनाची का हे भगवंता देवा हे भगवंता बलवंता हे भगवंता हमारा आमच्या सगळ्या सनाची का पाहून तुका भेटेना तुझ्या योगाच्या कृतीची आमच्या सुमिया आणि सबंध राजेची प्रसिद्धी थोडा निरगत आत्मवानी देवकोण येजूच्या कठीण कष्टांच्या आकाशावामरी 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 ये भगवंता देवा ये भगवंता बलवंता ये भगवंता हमारा काकृताची कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बलवंता ये भगवंता हमारा काकृताची कर आमच्या भक्ताच्या आणि सगळ्या संसाराच्या भक्ताच्या बरीपणापासून आमच्या सगळ्या संसाराची कबूल कर आमच्या सगळ्या संसाराची कबूल कर आमच्या सगळ्या संसाराची कबूल कर
ते सोप पहिला ओढ
Gracias.
Amen.
पुतान जाप दिन मुळे मनशा पुतान महिमा जोडची घडी आता आयल्या सत सावन तुमकां सांगता गोवा सोकन मातयेन पडून मेल्ल्या करीत तो एकडोस उरात उरता तो मरात जाल्यार येतेश्ट फळ दिता जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडोन घेता जो कोण हे संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेष करता तो आपलो जीव ससनेक जिणेक सांबाळटा कोणी म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं अशें जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवाकी आसतलो म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो मोठवणीयाळ आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी बापाची खुशी करून आसता आपणाकच पुर्तेपणी काली करूंक फाटीं सरलो ना तो देवाचे कुशेक इतलो कांत जालो आपणाकच कुर्सार बलिदान केलें बलिदान कशें भेटोवचे वरवीं आमकां सर्वांक जिवितांत पयल्या खातीर जियोंक नमूनो जालो ताच्या खर्चपणाक लागून बापान ताका दिल्ल्या इनामा वरवीं म्हणजे आपल्या जिवंतपणा वरवीं तो आमकां सर्वांक पुनर्जिवंतपणाची जामिनी जाला आनी आमचे देय पुनर्जिवंतपणाचो गर्वसो वाडोवंक पावला ती महिमा आमी बघूंक जाय म्हूण ताजी खुशी ताजी आशा ताच्या मोगाच्या वाटेन समकून ताचे परी नवें जिवीत आपणावंक आपले तांकीचे प्रयत्न केल्ले आमच्या भावाक तसो सोमी आपणाशी घेतलो आनी ससनाच्या जिवितांत ताका वांटेली करतलो जेजून ताची वळख आमकां दिल्या तो देव मेल्ल्यांतलो आनी जिवी आसो धनी तो समेस्तांक दायेन वागयता मरणा वरवीं आमचे देय पयस पावलेल्या आमच्या भावाक काकूळ फावो करूंक आनी ससनाच्या जिविताक पुर्तेपण बघूंक निर्मूंक त्या देवा लागीं आमी मागया काकूळदारा बापा प्रार्थुया काकूळदारा बापा मरणांतलो जिवन जाल्ल्या तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू वरवीं आमकां पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो उदेलो आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्लेल्या आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आमच्या भावाक ससनाच्या सुखाक उबार म्हूण मागता जावा बापा आमचे मागणे आयक बापा ह्या आमच्या भावाक तुवें आपण वेला देखून आमकां दूख भोगता तरी तुज्या भावार्थाचें जिवीत सराना तें बदलता म्हणलो आमचो भावार्थ आमी नव्यान उसारता आमच्या भावाक जेजून बसयलेल्या सगळींच्या जिवितांत वांटो दी म्हूण आमी मागता जावा बापा देवा हे धूळ मातयेन जल्मून फाटीं धूळ मातये गेल्ल्या सर्व आमच्या भावा भयणी तुज्या पुताच्या मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं सोडय आनी तुज्या पुनर्जिवंतपणाचे महिमेक पावय म्हूण मागता सगळींच्या बापा आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या आनी वेगवेगळ्या रितीन कश्टार पडिल्ल्या कुटुंबाच्या सर्वांक तूं आदार जा आनी तांणी आपलें जिवीत गर्वशान फुडें व्हरूंक आदार दी म्हूण मागता पण बापा तूं मेल्लेल्यांचें जिवंतपण तशेंच जी जियोन आसात तांचो बरवसो मेल्लेल्या ससनाचें जिवीत दी जे मरणाचे तणेर आसात तांकां आपले कश्ट क्रिस्तांनी मेळो आनी आपल्या मरणा उपरांत क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाचो वांटो घेवच्या बरवशान करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता सदा
sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Oh, have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there in his arms. Oh, in his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Oh, thank you, Lord. You are my solace, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Sing it out, Jesus. Oh, Jesus. Forgive me
desfătătura noastră care ne-am și sufeream și n-am, și am citat la o să iau care ne la care ne cream care va. Păgândim Maria cea mai mare, am adică adică cea mai Păgândim Maria cea mai mare, am adică adică cea Păgândim Maria cea mai mare, am adică adică cea
सर्वे स्फोराता कालावय आणि निरंतर प्रकाश राजे फाकय सनासोमिशे सर्वे स्फोराता कालावय आणि निरंतर प्रकाश राजे आम्ही परदेशीची बाळका या दुःखाच्या होणार असता दान करता तर आमचे जे काही येते तुझे कापडचे तळे आमचे लेखोटी आणि आपण देशात तुझे हे फॉर्टी काय ये आले मोगाडे लगे आणि गुगे ख्रिस्ताच्या पुसण्या आम्ही पोहोचवच्या खाती सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिखणापासून आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूर कर 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 आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूर कर
आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर. देवा येवा गेवोंदा बळवोंदा येवा गेवोंदा आम्हारा कागोळ तामशील येवा गेवोंदा देवा येवा गेवोंदा बळवोंदा येवा गेवोंदा आम्हारा कागोळ तामशील आमच्या पंथाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या महत्त्वाच्या मणिपणापासून आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर. 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 येवा गेवोंदा देवा येवा गेवोंदा बळवंता येवा गेवोंदा आम्हारा कागोळ तामशील येवा गेवोंदा देवा येवा गेवोंदा बळवंता येवा गेवोंदा आम्हारा कागोळ तामशील आमच्या पंथाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पंथाच्या परिपणापासून आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर. 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 येवा गेवोंदा देवा येवा गेवोंदा बळवंता येवा गेवोंदा आम्हारा कागोळ तामशील येवा गेवोंदा देवा येवा गेवोंदा बळवंता येवा गेवोंदा आम्हारा कागोळ तामशील येवा गेवोंदा देवा येवा गेवोंदा बळवंता येवा गेवोंदा आम्हारा कागोळ तामशील सस्याचे बाबा तुका भेटता तुझ्या ते मगाच्या पुताचे तुमच्या तुम्ही आणि सुगंधराच्या जोडीचे उडाने रगत आत्माने देव आमच्या बदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या बदकाच्या परिपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये
आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामारी पहा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामारी पहा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामारी पहा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामारी पहा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामारी पहा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामारी पहा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामारी पहा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामारी पहा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला आपलं आशीर्वाद ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला आपलं आशीर्वाद जसाच्या पप्पा हांव तुका बडयता तुज्या ती म्हाका पुताची आमच्या सगळ्या आनी सुगंधराची जो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी फार 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 ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला आपलं आशीर्वाद ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला आपलं आशीर्वाद देवांका सौम्या परतून तू ये मागा ये गोपाल तुझ्या ये मागा सौम्या परतून तू ये मागा ये गोपाल तुझ्या तुझे विकसिले दिसते कोळसाणेचे विसर सौम्या विसर घे मागा सौम्या परतून तू घे मागा घे गोपाल तुझ्या आताची एक
डेनिस पिंटूच्या मरणातून मुक्त झालो. त्याच्या वही जुलियान पिंटो आणि भाऊ आणि बहिणी आणि सगळ्या वाड्या घरा सांगता इकरा म्हणा पहिले 1 कोटी आम्ही हांगासर सांगता मेळयल्या एलेन पिंटोच्या मरणाच्या संदर्भी आता 11 महिन्या उपरांत परतून आम्ही सांगता मेळटा आमच्या बाबा डेनिसाक पुनर्जीवन पुनः सुमिया सांगता ताणे बेडच्याक राखून आमच्याक देवाच्या घरात हांव प्रारंभ जाल्ले ताचे बहीण पवित्र स्नानांत देवाच्या घरांत पवित्र मिसाच्या साक्रिफिसांत ताचे बसून भेटोवच्यान मागण्या करच्यान आमी संपय नांव बगारे भक्तांच्या एक तरान भरवोसो दवरलो आमी सर्गींच्या बापाच्या घरा मेळूंक वेतल्या म्हणल्यार भरवोशान आमी जियेता ताची चिनी सोमयाने आशिर्वादीत केले सोमयाक मोगासो तो कित्याक सोमयान ताचे ते विशेष आशिर्वादाचे जर घाल्ली आनी आतां सोमयाक मेळोवंक गेला तो सोमया सांगता ससनाक रावतलो आनी आमच्या पसून सगळ्यांक पसून देवा लागीं विनंती करतलो म्हणल्यार बरोबर शांती आनी जीव घ्या. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा का कुळतेन आमची मागणी आयकून घे. तुझ्या साकरा डेनिस पिंटोच्या आत्म्याक या संवसारांतलो बाय सरोवन तुवें फरमायलोय ताका तुज्या सर्गीच्या रासा पावय भक्तांचो सांगाती ताका कर क्रिस्त आमच्या सोमया मरिफा. आमच्या बापा सर्गीच्या काकुळतेच्या बापा आणि सोर बुजवण्याच्या देवा तो सासरी मकान आमची जतन करताय आणि मरणाचो काळो जिविताच्या उसवडान बदलताय. तुका नसल्या या तुझ्या साकरा साकणीचेर तुझे दयाळ दिश्ट घाल म्हूण कालते तुमी मागता. सरेस्परा तूं आमचो आसरो आनी बोळ ह्या दुखाच्या काळोखानी वेळापात हांव तुज्या मुखामळाच्या उचवडाक आनी शांतीक आमकां उबारे. तुज्या पुतान आमच्या सोमयाला पूण मरण आमच्या मरणाचो नाश केलो पुनर्जीवन सावन नवें जिवीत आमकां दिलें ताचे सशी आमी दावशी करी. ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या तरणाटी सोर तुका पुसून वेतली थंय आमच्या भाव भयणी कडेन आमकां येवंक कोठाय. क्रिस्त आमच्या सोमया मरिफात. सासू सुभिषेव सरेस्परा ताका दुलाभय निरंतर प्रकाशाचे फाकय सगळे विषय केली. आमेन. ससना सुभिषेव सर्वेश्वर ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचे फाकय. ससना सुभिषेव
Deus tocar या संसारात आ Deus tocar मोजा घरा आ Deus tocar कारबारा आ Deus tocar दरबारा आ Deus आ Deus आ Deus a Deus a Deus a Deus काबार झाले जीवित मोजे सुरू झाले पैन मोजे वरून कुना मोजे सवे जोडूं कुना हांगा हावे आदेश 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 उबोन गेले दीस मोजे गावन Bond folder 14. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी Amen. सर्वेश्वर तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो. देवादेव हाच्या मोगाने हांगासर
ह्या मिसाच्या बलिदानात वांटिली सांकायिल्ल्या याचक बापानो, बाबा भयण्यानो, कुटुंबादारानो, देवाचे वर्तेंतेने जीव आमकां दिवचे. हें जिवीत ताणें आमकां ताचें दायज जावन दिल्लें. हें दायज मातयेच्या आयदनांत ताणें दिल्लें आनी पुटनांतले बरी सर्गींच्या कृपेचो आवरण आमकां सक्तिवंतरान ताणें फावो केल्लो. हें आवरण घेवन हो आमचो भाव सर्गींच्या रासाक उतरोवन गेला. ताच्या मरणांत दूख पावच्या ताच्या आवयक जुलियाना पिंटूक, ताका जना भावांक आनी ताका जना भयण्यांक, लागशिल्ल्या कुटुंबाच्या सर्व साद्यांक सोमयात हांव आमी बुसोवन मागता. जिवंत जेजू, हो काळ आमी आसा करता. पवित्र आत्म्याचे येणे तो आमकां दिता. सर्गीन तो सोडून गेला आनी आमकां नवो बरवसो सर्गींच्या रासाचो ताणें दिला. ह्या चिंतनांनी ह्या आमच्या भावाक सोमयाच्या अधीन करया आनी आमची पातकां वळखून खान घेवन सोमयात हांव तांचे बॉक्सांनी मागया. प्रार्थुया. देवा बापा आमच्या सर्गींच्या बापा, आमची मागणी दुलूबाईन आयकून घे. तुजो भूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो म्हणून आमी धीर बावार्थान सत म्हणटा. ताच्या पुनर्जीवनपणांत डेनिस पिंटो आमच्या बाबाक आनी आमचोय बरवसो अदीक तीरकर म्हूण मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरे फात करूं देव. तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येतारा सुबड चलयता सासणाच्या ससना. धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तोवळ पावलोन मिलेतातावन एफेसाच्या पवित्र सभेच्या मलगड्यांक आपोवंक धाडलें. ते आयलेल्या वेळार तांचे लागीं ताणें अशें म्हळें, आसिया प्रांतांत हांवें मॅट दवरलें त्या दिसा सावन तुमचे मदें हांव कशें जियेलां तें तुमी जाणात. जुदेवांच्या सिंत्र्या निमती म्हजेर आयलेल्या सर्व कश्टां मदें ल्हानविकायेन आनी दुखां गळोवन देवाची हांवें सेवा केली. तुमच्या बऱ्याक पडटा तें कसलेंच हांवें तुमचे तावन फाटीं दवरलें ना. बगार तुमकां हांवें तें कळीत केलां आनी परगट जाग्यांनी आनी घरान घर वचून तुमकां हांवें तें शिकयलां. जिनी बदलोन देवा तें परतोवंक आनी आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताक सत्मनोवंक जशें जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांकी हांवें उलो दिला. आतां पवित्र आत्म्याच्या बळाक लागून हांव जेरुजलेमाक वेतां आनी थंय म्हाका कितें घडोवंक आसा तें हांवच नेना. पूण बंदड आनी कश्ट म्हाका तयार आसात म्हणून पवित्र आत्मो हर एक शहरांत म्हाका कळयत आयला. तरी पूण म्हज्या जिवाची हांव कांयच पर्वा करिना वा कासाचें मोल ताका बांदिना. देवाच्या कृपेच्या सुवार्तेक साक्ष दिवन सोम्या जेजूतावन म्हाका मेळ्ळां तें मन्यारपण आनी म्हजे जिणेची दाव हांवें शेवटाक पावयल्यार पुरो. आनी एक उतर तुमचे मदें भोवून देवाचें राज परगट करीत हांव गेलां वय. पूण ह्या फुडें तुमचे मदलें कोणूच परत्यान म्हाका पळोवचें ना म्हूण हांव जाणा. देखून तुमच्या मुखल्या बचावेक संबंद जाल्ल्या संगती विशांत आज तावन हांव जबाबदार न्हय म्हूण हांव तुमकां आतांच स्पश्ट सांगता. कित्याक देवाची सगळी मांडावळ तुमकां पुर्ती कळीत करूंक हांव कांय फाटीं सरलो ना. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड
परोपकार. Servesc por mozovus var, tos mozotaro. Servesc por mozovus var, Tos mozotaro. Servesc por mozovus var, tos mozotaro. तर कोणाक हांवें बियेवंक जाय सर्वेस परस म्हज्या जिविताचो आदार तर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय servesc por mozovus var, तोच म्हजो तारो एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला आतां तीच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराचे गरी हांवें बिडार करूं सर्वेस्पराचे सुवादीकपण साकून ताच्या मंदिरान ताची खुशी हांवें समजून घेव servesc por mozovus var, तोच म्हजो तारो servesc por mozovus var, तोच म्हजो तारो Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Bapa, सर्वांनी प्रीतमेच्या दर्या तुझी स्तुती करा, की या राजाचे गुणगान होवे उघडल्याय. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्त महिमा तुका सोम्या. जेजू आपली दिश्ट सर्गाक लावन म्हणालो बापा येवंक आसलेली घडी पावली तुज्या पुतान तुका महिमा दिवच्याक तुज्या पुताक महिमेवंत कर तुवें ताच्या अधीन दिल्ल्या समेस्तांक ताणें सासणीक जिवी दिवच्या खातीर तुवें ताका सगळ्या मनशाकुळाचेर अधिकार दिलाय तें सासणीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाटयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवन हांवें तुजी महिमा संवसारी परगटली बापा संवसाराच्या आरंभा आदीं तुजें सवें म्हाका आसल्या त्या महिमेन म्हाका आतां तुजे मुखार महिमेबोन कर हांव तुजे सरशीन फाटीं येतां देवाचे पुतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. भावेणीनो कलील गिब्रान म्हणलो एकलो बरयणार आमच्या मदलो आनी देवा मदलो संबंद
वो अपुर्बायन एका लेखनांत विवर्शिता मर्जिंग इनटू द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, मर्जिंग इनटू द सुप्रीम कॉन्शियसनेस म्हळ्यार एका लेखनांत तो अशें बरयता, एक न्हंय पर्वता कुशीतावन देंवोन 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 येता. एकाचो संतोश तिका भोगता. एका वाटेन दोंगर पर्वत आनी एका वाटेन रूख झाडां आनी हाच्या मदें घात ही न्हंय वाळोन 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 वेता आसतना एका संतोश तिका भोगता. अशें मुखार वेताना ती भियेता. कित्याक ती भियेता? व्हडलो दर्यो ती पळयता आनी दर्यो पळयलेच तिच्या मतीक ही भोगणां येतात. हांव न्हंय इतल्या अपुर्बायेन रानां मोल्या मदें वाळूंत आसा, तो दर्यो जैतेवंत आनी आतां दर्याक वचून हांवें मेळोवंक जाय. कितें जातलें? म्हजें व्यक्तित्व नपयस जातलें, हांव नाच जातलीं, म्हाका अस्तित्वूच ना जातलें. न्हंय म्हणलेंच ना उपरांत दर्यो हाय म्हजी गतमो अशें म्हणटा आसतना हो बरें रान म्हणटा न्हंये भियेनाका, कित्याक तो दर्यो तुजें अस्तित्व ताचे थंय एक करता. मर्जींग एक न्हंय आनी दर्यो तुजें मिसांव कितें वाळोन 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 वेचें, जायत्या लोकांक उदक दिवचें आनी ताचे उपरांत दर्याक वचून तुवें मेळचें आनी तें सुप्रीम कॉन्शियसनेस आनी ताचे सांगता तुवें मर्ज जावचें, एक जावचें. तें तुजें मिसांव तें जारी जावंकूच जाय. देखून तूं देदेस्पोर जायनाका, भियेनाका, कंगाल जायनाका. तूं बरोवशान मुखार वच, तुजें मिसांव सफळ कर. भाव भयणीनो, होच संबंद तो मनशा जिवितार दिता आनी म्हणटा मनशा जिवीत अशेंच न्हंय भाशेन वाळोन वाळोन वेता. कशें न्हंयचें उदक सबार जाणांक आदाराचें जाता, मनशांक तशें, गोरवांक तशें, मन जातींक, रुखां झाडांक, तशें आमची जिणी. आनी ताचे उपरांत कितें जाता? आमी आमच्या सुप्रीम कॉन्शियसनेस देवा थंय मर्ज जावचें, एक जावचें. तें आमचें मिसांव, तें आमचें आपोणें आनी तें जारी जातना आमी संतोश पावोवंक जाय, अभिमान पावोवंक जाय, ओडपी पावोवंक जाय आनी देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय. भाव भयणीनो, आज डेनीस आमचो भाव ताची निर्चीकूळ हांगासर आसा. देवातावन तो आयिल्लो, एका न्हंय भाशेन वाळोन वाळोन तो गेलो आनी ताचे तावन जायत्यांक बरेंपण लाभलें. आतां तो दर्या थंय देवा थंय मर्ज जावं, एक जावं आमच्या फुडें गेला. हें येवजन सुरू जालां पवित्र स्नानांत. पवित्र स्नानांत आमी देवाचीं जाता, जेजूचीं जाता, पवित्र सभेचीं जाता आनी सस्नाच्या जिविताचें उगम प्रारंभ जाता. सस्नाच्या जिविताची उगम प्रारंभ जाता. हे मुंदासून वेता पवित्र पुस्तक आनीक परत्यान आमकां सांगता दोन संगती, भावार्थ बऱ्यो करण्यो. भावार्थ आनी बऱ्यो करण्यो. पवित्र स्नान घेतल्या जेजू थंय, जेजूच्या पवित्र सभे थंय भावार्थ आनी त्या भावार्थाक लागून बऱ्यो करण्यो. आनी ह्यो कोण कर मुंदासून वेता? तो मरता आसतना रचलेल्या देवा थंय एक जाता, मर्ज जाता आनी अशें तो सुभागी जाता. हाचें पयलें वाचो बारी अर्था बरीत भाव भयणीनो. सडाय जावन आमी आमच्या विशयांत कोणा कडेन सांगल्यार हाचें हें कालें व्हडपण उलयता, हाचें सुगुमटां बडयता अशें म्हूण आमी इल्ले फाटल्यान कुलपां काडटा, तामाशे करता. पूण भाव भयणीनो, साम पावल ह्या विशयांत कितेंच भियेना. तो धैर्यान सांगता. हाचे पयल्या वाचपांत कितल्या अपुर्बायेन ताणें सांगलां पळया. हांवें मेट दवरलें त्या दिसांत हांव तुमचे मदें, हांव कशें जियेलां तें तुमी जाणात. जुदेवानी जायत्यो शिंत्र्यो केल्यो आनी ह्या वरी म्हजे जायते कश्ट आयले. हांव लानवीक जालो, खालतो जालो, हांवें दुखां गळोवन देवाची सेवा केली आनी तुमच्या बऱ्याक पडटा तें कितेंच हांवें फाटीं दवरूंक ना. घरान घर हांव गेलो. कितें हांवें शिकयलें? जेजूक, क्रिस्ताक जिवानपणाची जिणी हांवें तुमकां शिकयली. जिणी बदलून देवा ती परतूंक आनी सोम्याक सत मांदूंक हांवें जुदेवाक मात न्ही सोकणकी कळीत केलें अशें तो सांगत वेता. आनी तो म्हणटा म्हजो शेवट हांवें जारी केला. म्हज्या शेवटाक हांव पावल्यार पुरो. एकच एक शेवट, एकच एक उद्देश आनी तो उद्देश जेजू क्रिस्त सोमी सोडवणदार म्हूण प्रकट करचें. आनी हाच्या खातीर कसले कश्ट आयल्यारय तो फाटीं फुडें पळयना. आनी जेजू निमाण्याच्या वांजेला कितें म्हणटा? बापा, हांव तुजे सशेन फाटीं येता.
ल्हानशें वाक्य कितलें अर्थभरीत आनी कितलें भरमाचें पळया. बापा म्हजें मीस हांव ह्या संवसारांत आखेर जालें, आतां हांव फाटीं तुजेशी येतां, हांव तुजेशी फाटीं येतां. कितल्या अभिमानाचीं उतरां भाव भयणीनो. आमी मरतना हीं उतरां आमची ती जारी जावंक जाय. डेनिसाक हांव सुमार लागीं 25 वर्सां हांव वळखता आनी हीं उतरां ताच्या जिवितांत ती हांवें पळयल्यांत. कितले कश्ट काडून ताच्या कुटुंबाक आनी ताच्या शेजाऱ्यांक जावं दी, पवीस सभेक जावं दी, पाद्रेपांक जावं दी, इगर्जीक जावं दी, ताणें ताचें बरें मन कश्ट काडून ताच्या जिवितांत जायती ल्हानविकाय, दुकां, कश्ट, बेजाराय मस्त आयल्या. थोड्या वर्सां आदीं हांव हप्त्या येपटी म्हणल्या बरी ताका भेट करनासलो, कित्याक म्हूण सांगलें तितलो तो सीक आसलो. आनी त्या वेळाचेर तो एकसूरपणांत म्हणल्या बरी जिल्ली बाई आसतली सवार बोटी आनी कोणी कामाची आसतली मस्त बोटीन ताणें सुसले कश्ट कुडीचे आनी मोतीचे हांव जायतें जाणा. आनी त्या वेळाचेर मस्त मागणें आमी केल्लें आसा, मस्तोटी बरो जाल्लो आसा. पूण सगळ्यांच्या जिवितांत कितें सांव पावल सांगता, म्हज्या जिवितांत कितें हांवें शेवटा पावोंक आसा तें शेवटा पावयल्या पुरो. ह्या उतरांक सरी जावन तो निरंतरी विश्वासपणाची खालती दुकां गळोवन पिडाशे लावून देवाक समर्पीत करून बोवापुरबायची जिणी तो जियेला. आनी आज सोम्यान सांगल्या बरी हांव तुजे सशेन फाटीं येतां. तो आतां सोम्या सांगता फाटीं गेला आनीक ही ताची फाटीं वेची ते ताचे पयन तें फळादीक जालां खंडीत जावन पूण देव जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वतां. आनी देखून आमी केल्ले मागणें आदीं आतां आनी मुखार हें सगळी देवाच्या कृपेक एकच घडी जावन आसा. त्या देखून सर आमच्या मागण्या मुखांतर आनी ताणें ह्या जिवितांत जियेल्ल्या भावार्था मुखांतर आनी ताणें आदारल्या बऱ्या करण्या मुखांतर सर्वेस्परा देवाक तो रूप भोगोवंक पावो. आनी एक दीस आमकांय बरें मोर्न मरूंक आनी मेल्या उपरांत त्याच देवा ती आमी फाटीं वचूंक आनी तें आमच्या जिवितांत मर्जींग इन टू गॉड देवा तें एक जावन जियोवचे भाग आमकां समेस्तांक लाभो. आमेन. पान 99 99. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वरूप बेतरादे बापाक मानता तसलें सामून मागात. भोव दयाळ बापा, आमची देणी मानून घे. तुजे काकूळ तूं आमकां दाखय. तुज्या पुताच्या अपरमीत मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवंक तूं आमकां फावो करताय. तशेंच डेनिस पिंटो आमच्या बाबाक ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक फावो कर. हो उपकार आमकां मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा,
सरपदवेदरा आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ते जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमिया वरबी तुका आमी दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो मरण आमच्या फातका पावसले शिक्षा तरी तुज्या कनवळेन जतना पातका लागून मरणाच्या घासाक आमी सांपडताव तेन्ना जेजू क्रिस्ताच्या जैतान आमची सोडवण जाल्या देखून ताच्या सांगाता नव्या जिविताक तूं आमकां आपयताय ह्या पासून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती पृथ्वीर निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायन करताव Holy, 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 Bernardo, बापा खरोच तूं पवित्री तूं सगळ्या पवित्रपणाची सेरी तुज्या पवित्रत्म्या धरून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कस म्हणून सुसुंबेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसून समर्पूंची तेच परी जवान सतस ताणें काल्स घेतली तुका नोव्यान दिन वसलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकाचे मोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसून आनी सुमेस्त मनशां बसून तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बाबडतसो गुठामी परगटुया सोमिया जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे गुण जीवन पडामी परगटा तुझ्या येण्या आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिविताचो गुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचताव आनी जेजूची कूड अंडका सोंपतल्या आम समयस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागताव सर्वेस्परा
अख्खे पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय सर्वेस्परा तुझ्या चाकरा डेनिसाची काकूट कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन गेलोय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जिवंत जावं पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर दवरून मरण पावल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची तूं काकूट कर तांकां तुजे इश्टा खातीर मरण पावल्या सुमेस्तांक तुजें भरसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर हांगासर हजर आसल्या आमा सुमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरिये देवाची माये संगती भगेवन जुजे तिचो पती भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बराबर सस्नाच्या सुगात आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपोदवेदार बापा संबंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुमयान शिकयल्ले मागणे म्हणून कुमगाराक तयाराय करया आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पयसा तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिना तशें आमच्या पातकांक बोगस आनी आमकां ताळें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सरेस्प्रासूर वायटांतले आमकां निवार दय करून ह्या जिवितां सबस्काय आमकां दी सगळेचे भाग आनी आमच्या सुटबंदरा जेजू क्रिस्ताचे न्हय भरोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्पात कंटली सुटय सर्व आकंतंतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकां झिरणय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोंवतचेर दिश्ट घाल तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी एकत्वान सांबाळ तुझी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाकी सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो एकामेकाक शांती पाठोवया देवाची शेळी संसाराचे पाप करतली आमची काकूट कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतली आमची काकूट कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जिवनाक पयली आमी जावन साव सुभागी म्हाका पवना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली पान 140 आणि 2 142 तुमचो
सोम्या पर्वसो दोन सोम्या भद्रासो रक्षको दैर्यसो जिने गुरुवा मुरैलिमसो प्रार्थूया. बऱ्या देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, जेजूच्या मरणा आणि पुनर्जिवंतपणाचो संस्कार डेनिस पिंटो आमच्या बाबापासून आम्ही आतांच भक्तीन संभ्रमला. ताचे मरेफात तुजो सासणेक उसवाड आनी शांती बगूंक ताका पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नवी. दया करून बसात. आमच्या मरण पावल्या भावाच्या आत्म्याक 7व्या दिसाचे मीस पुरवा शुक्रारा दिसा सकाळी 8 वरार ह्या देव मंदिरान दवरला. पुरवा शुक्रारा सकाळी 8 वरार दुखेस्त कुटुंबान तुमकां मोगाचें आपोवणें दिलां. आनी आतां मुठवी श्रद्धांजली दिता लॅन्सी पिंटो भाव. जिवंत आसल्याक मेल्ल्या मदें सतत कित्याक ताका जिवंत उठयला. वय आज आमचो भाऊ डेनिस पिंटो कश्टा मदें कश्ट सोसून त्या संवसारांचे कुलगोत्रांतले कश्ट ह्याच संवसारांत सोसून आज सरकाच्या राजान भक्ताच्या एकवटांत
आमच्या भावाचो आत्मो आंज बडव्यांनी ताज्या कुवारांत देवाच्या राजांत घेतला म्हणल्यार कित्याकच दुबाव ना. दुबळिकाच्या जिणेंत माडी भाटां तोटा आसल्या गुरपूर पिरगजीच्या कावडूर वाड्यांतल्या देवादीन लुईस पिंटो आनी जुलियाना सांगतीस हांच्या काजारी जिवनांत 6 जाणां भुरग्यां पैकी मालगोडो जावन 28/7/1956 जल्मालो आनी 19/5/2023 सांजेच्या 8:30 वरार इंडियन हॉस्पिटलच्या कटल्यार देवाक कुशेन आपलो आत्मो समर्पण दिलो. आनी हांव कुटुंबाच्या आनी तुमच्या सर्वांच्या नांवी ताका मोगाचो निमाणो आदेश आनी श्रद्धांजली पाठवूंक दुखेस्त काळजान उबो आसा. उणें शिकप शिकून घरच्या दुबळिकायेच्या परिस्थितीन 12 वर्सांच्या प्रायर आपल्या बापाचे कांदार आसले कुटुंबाचे वजें आपल्या कांदार घेवन आपणाक आनी कुटुंबाक बरो फुडारतेच्या उमेदीन बॉम्बे वावर करूंक लागलो. 16 वर्सां प्रायर विदेशांत आपलें वावर मुखारसून व्हेलें. आपलें वावर मुंदरसून व्हरतना संतोषकाची लारां उदिवन तडीर पावच्या पयलेंच आकांत पयलें ताच्या जिवनांत पावलो आनी आमच्या एक जिवनांत. आमचो बापूय कॅन्सर पिडेन ग्रासितना कितलें प्रयत्नान केलें तरी देवाच्या कुशे मुखार तो सोलोवन गेलो आनी 1979 11 सप्टेंबरच्या 11 तारखेक देवादीन जालो. परत्यान धैर्यांत आनी मेटां काडून आपलें मेट मुंदरसून व्हरतना कुटुंबाचें वस्ती करून आशिल्लें बिडार पडच्या अंतर आसतना नवें बिडार बांदून दिलें. उपरांत 1983 फेब्रुवारीच्या 10 तारखेर बळकुंजेच्या देवादीन हेलेन पिंटो लागीं लग्नांत एकवटलो. उपरांत ती कुटुंबाचें वजें हाळू जाल्लें ना. तें वजें ताणें हांत्यार घेतलें. सगळ्या बाबणीचें काजार आनी बरो फुडार दिवंक वावुरलो. हेलेन पिंटो आनी डेनिस पिंटोच्या मिनातीन 2003 इसवेन मेघनगर पडील म्हणल्या जाग्यार आपलें नवें बिडार तांणी बांदलें. दुबळ्यांचो हुस्को दुसऱ्यांचें बरेंपण दुसऱ्यांक कुमो करचें उदार म्हूण दोगांचें जावन आसलें. 2008 इसवेंत गल्फांत वावरसून कोर्डेल पिरगेच्या सांसुजे वाड्यांत वस्ती करूंक लागलो आनी तवळस सोरियासीस म्हणल्या पिडेन दाखल जाल्लो. एक पिडा समर्थनान दुसरी पिडा ताच्या जिवनांत उदयोन येतली. अशें क्रमेन किडनीच्या पिडेन ताका ग्रासून येलो. सुमार 12 वर्सां किडनी आनी हेर पिड्या वरी ताका सुखाचे दीस कधीच फावो जाले नात. धैर्यान जिवनांत मेळिल्ले पुरे कश्ट सोंसून येले. हांगासर सुरयेरतावन कश्टांत इश्टांतलो एक इश्ट आईवन ताच्या जिवनांत धैर्य आनी कुमक्योचो आदार सदांच जातालो. आखरेच्या दिसांनी मुस्त कश्ट आलो तरी जिवनांतल्यान ताचें सुस्ताना सोम्याची काकुळत मागूंक लागलो आनी आज सोम्यान ताच्या आत्म्याची काकुळत केल्या. आमी सर्वां ताच्या आत्म्या खातीर ससनी विशयो मागया आनी सांगाता म्हणया. ससनाचो विशयो दिताका येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश सरी भगवंती समाधानी ते विशय गुंदीत. आमेन. हांगासर हांव धाकटूच्या नवी आनी आमच्या कुटुंबाच्या सर्वांच्या नवी तुमकां सर्वांक देव बरें करूंक हांव विसरूंचो ना. वेळाच्या अभावावरी पिरगजीच्या विगारान 3.5 मिनटां भितर श्रद्धांजली आनी देव बरें करूंक जाय म्हणल्यार उतरांक मान बागोवन हांव कोणाकचीच नांवां काडिनासतना डेनिस पिंटोच्या आत्म्याक मरणाची रीत सिलोवनेल्या हरेका पाद्राबांक ह्या जाकांक फुलांजली अर्पण श्रद्धांजली फाटिल्या सर्वांक हॉस्पिटलांत भेट केल्ल्या सर्वांचो ताच्या कश्टा दुखांत आदार दिल्या सर्वांचो काळजांत हांव उपकार बावरतां आनी ही म्हजी मोगाची श्रद्धांजली तुमच्या सर्वांच्या नांवी धाडटोक हांव अर्पितां. आमच्या भावा डेनिस पिंटो आदेश बाबा आदेश तुका सरकाराच्या गोपांत वैभव तुका मेळूं. मेल्ले कुडीक मातयेक लावन सुकायदो भावार्थ्यांचे साली प्रमाणे पाळतना धन्य देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भावाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवनपणान अविनाशी करूं
आनी ताचो आत्मो भगवंतांच्या जमयांत मेळो. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवळ्याच्या खांदार सासनीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भगवंतांचो सांगात ताका फावो जावं. आमच्या भावाचो आत्मो आमी तुजे अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त सांगता पुनः जिवंत तो जातलो म्हूण थीर भरवशान आमी पाती येता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक सबारदेनी आनी तुवें भरलोय अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त थंय भक्तांच्या एकवटाची कुणा आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्पर आमचे प्रार्थन तूं काकुळतीन मानून घे. तुज्या साकराक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव ती भावार्थ्यांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवून दिशें कर. अशें क्रिस्ता सोवें पावोवन तुज्या सांगाता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदांकाल जीव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. कोणेय निर्जीव कुडीचेर दिश्ट घालूंक बाकी आसा जाल्यार दोनी कुशींतल्यान येवन मोदें पुरशांवाक मेळचें आनी सिमिस्त्रींत कुटुंबाच्यांक लागीं रावंक अवकाश कर दिवचो. बाकीच्यांनी जाता तितलें पयस रावचें. देव बरें करूं. Adeus tocar moja घरा. Adeus tocar कारबारा. Adeus tocar दरबारा. Adeus, 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 adeus.
काबार जाले जिवीत मोजे सुरू जाले पैन मोजे वरूंक ना मोजे सवे जोडूंक ना हांगा हांवें आदेश 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 उबोन गेले दीस मोजे दावोन गेले हाते मोजे वर्सां दावले मोजे जिनिये जिनी संपली मोटव्या आवदेंत आदेश 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 भागी भरवोसो जेजू मुसो रूपकार्यं कास्च्या आनंदासो सर्गादायची हांव बाळदेवासो ताच्या रक्तान धुवन नितळ केल्लो हे
तुया सोमिया जेजू क्रिस्ता 3 दीस फणांत विश्व घेवन तुजे विश्वास दवरतल्याचे सोड तुवें पवित्र अशें तर मान उडगे या फणान तुज्या साकराक डेनिस पिंटो शांत विश्व मेळो तूं आमचे पुनर्जिवंतपण आणि जिवीत करून ताका पुनर्जिवंत कर तुज्या मुखामळाच्या उजवडान सासणे प्रकाश बघून ताका पावय तुझी येतारच वडसलय थाय ससनाच्या ससनी आमेन. शेंडाना पयलो देखून माथेची केली ताची कूड आमी माथेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो पयलो जिवन जाल्लो क्रिस्त आमच्या अविनाशी कुडी आपल्या कुडी सारक्यो अविनाशी करतलो देखून ह्या आमच्या भावाक डेनिस पिंटो सोमिया अधीन आमी करुया सोमी आपल्या शांती ताका वेंगून दी निमान दिसा ताची कूड पुनर्जिवंत करून दी आमच्या भावा डेनिस पिंटो बसून आमच्या सुमेश लगी आमी मागया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जिवंतपणान जिवीत म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससना की मरचो ना. लाजराच्या फंडार सोमियाचो रोडलोय आज आमची दुकान पुसून काड मेल्ल्यांक जिवन केल्ली आमच्या बाबाक डेनिसाक ससणीक जिवीत दी पाप रडलेल्या त्या सोराक सर्ग बसयलोय आमच्या बाबाक डेनिसाक तुझ्या राजान घे आमच्या बाबाक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें तवळ तवळ पोसिल्लोय आज ताका तुझ्या सर्गींच्या जेवणाक बसय आमच्या बाबाच्या मरणावर आमी दुखेस्त जाल्या आमच्या ते घेवन ताचे खूट आम दुखेस्त जाला बाबाक ताच्या बुजूनेन आनी ससणे जिविताच्या बडवशान आमकां धैर्य आनी बजावण दी सगळ्याच्या मागणे सांगाता म्हणया सरेश्वरा आमी तुजे लागीं प्रार्थना करता मेल्ल्या साकराची डेनिस पिंटोची काकूळट कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवंक नाका कित्याक तुजी कुशी पाळून ताका मौन आसलें खऱ्या बावर्तान हांगा ताका बावर्त देव कटलय त्याच परी तुज्या काकूळटीन सर्गेन देव ताच्या वरान ताका स्वागत करूं क्रिस्त आमच्या सोमिया मरिफात देवा तूं भक्ती बरीत मागण्या कान दिताय आज भक्तीने केल्ल्या ह्या आमच्या बाबाक डेनिस पिंटो विसलेल्या सांगता सर्गींच्या सुखांत वांटला पळय क्रिस्त आमच्या सोमिया मरिफात सासूचो विशय सगळ्या
संपदले मुझे जीवन या संसारात राखोना सानोवे जीवित सर्गाराजान संपदले मुझे जीवन या संसारात राखोना सानोवे जीवित सर्गाराजान हांगा संपले डोळे तांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरा सांडसोना संवसार हांवें सोडल्यार म्हजो उगडास तुमकां सोडचो ना जियेतेल्या आमी सदां बापाच्या त्या खऱ्या मोगान जियेतेल्या आमी सदां बापाच्या त्या खऱ्या मोगान विसरूंक केदी जावचें ना आसांव जेजूच्या त्या राजान विसरूंक केदी जावचें ना आसांव जेजूच्या त्या राजान संपदले मुझे जीवन या संसारान राखो संपदले मुझे जीवन या संसारान राखोना सानोवे जीवित सर्गाराजान हांगा संपले डोळे धांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरा हांगा संपले डोळे धांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरा
एकामेका वळखाल्या सैरी दैरी एकवटल्या कुटुंबा बरी जियेल्या सांगात आमी वड जाल्या एकामेकाक वळखाल्या सैरी दैरी एकवटल्या कुटुंबा बरी जियेल्या वेगळा सार जाला आज उक्तें जाला सरगारात वेगळा सार जाला आज उक्तें जाला सरगारात वेगीच आमी मेळतेल्या ससनाच्या त्या जिवितान वेगीच आमी मेळतेल्या ससनाच्या त्या जिवितान संपदले मुजे जीवन या संसारान राखोना सानोवे जिवी सरगाराजान संपदले मुजे जीवन या संसारान राखोना सानोवे जिवी सरगाराजान अंगा संपले दोळे धांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरान अंगा संपले दोळे धांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरान जल्म दिल्लो देव राखोन आसा दीस रात सकळांक आमकां पावोंक आसा केन्ना तो दीस ये आमकां जल्म दिल्लो देव राखोन आसा दीस रात सकळांक आमकां पावोंक आसा केन्ना तो दीस ये विसरनाका तूं बाबा बेगीच तुका वचोंक आसा विसरनाका तूं बाबा बेगीच तुका वचोंक आसा राखून राव म्हज्या बाबा आदेवस मागोंक ह्या संवसारान राखून राव म्हज्या बाबा आदेवस मागोंक ह्या संवसारान संपदले म्हजें जीवन ह्या संवसारान राखोन आसा नवें जिवी सरगाराजान संपदले म्हजें जीवन ह्या संवसारान राखोन आसा नवें जिवीत सरगाराजान हांगा संपले दोळे धांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरान हांगा संपले दोळे धांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरान हांगा संपले दोळे धांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरान हांगा संपले दोळे धांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरान